आपूण आडला कार्मेलाक फुलफळांच्या पिकाल देशाक दूध मोवाळच्या गांवांक हांवें तुका आपूण हाडला तुजे लागीं उलयतलो तुका हांव बुलयतलो ससनाच्या ससनाक म्हजी पतीन करतलो असले सलावेलेचे संबंद देवा थंय आमी रुता करूंक वावुरता एन्स हेरां थंय वांटूंक पेसारता हे जावन आसा आमा कार्मेलितांचें जिवीत आनी मिसांव हे आपोवणें जियोंक मोरी देवमातेची देख आनी आदार भोव गरजेचें देखूनच तिका कार्मेलाची सभाय म्हूण मान करता 12व्या शतमानांत एलिया प्रवादीचे आदर्श घेवन देवमातेचे मानता काल देवाचे अनुभव जडूंक आशिल्ले थोडे लायक ध्यान आनी वरेसांव वरवीं कार्मेल गुड्यार आपणाची जिवीत सारूंक आशेतात क्रमेन एकामेका सांगात जिवनचें म्हत्व समजून ते जेरुजालेमांत तवळच्या पात्रियार्क आल्बर्ट अवाड्रोक भेटतात आनी सामुदायीक जिविताची रेख मागतात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काळ दैवीक उतरांच्या समृद्धेन भरिल्ले पवित्र सभेचे अति ल्हान आनी भोव अर्थभरीत रेग्र तांकां तो प्रदान करता ही रेग्र पाळून भगिवंत जाल्ले जायते व्यक्ती आमकां कार्मेल ओर्तीन मेळटात हांचें जिवीत आजुनूय जायते लोकांक प्रेरण जालां देखूनच ह्या वर्सा मोरे कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन इस प्राचीन रेग्रेचेर 9 दिसान विविध अंतांनी आमी ध्यान केलां आज फेस्ताचो दीस हो दीस आमा कार्मेलितांक अति म्हत्वाचो चारित्रेन पळोवचें जाल्यार 13व्या शेंकड्यांत साबार विघ्ना वरवीं कार्मेल वर्द आल्वोनवेच्या संदर्भार सर्व सांदे मोरयेचे आदार मागतात संप्रदाया प्रमाणे तवळच्या जनरल सायमन स्टॉकाक ह्याच दिसा म्हणजे जुलय 16 तारीखेर एका दर्शना मुखांत मोरी माय म्हज्या मोगाळ पुता गे ही बेंतीन निशाणी तुज्या वर्दीची आनी कोण म्हज्या सांगतपणाची जे कोण ही नेसता तांकां ससनाच्या मरणांतावन हांव बचाव करतली कश्टांच्या वेळार तुका राखतली अशें म्हणून आपणाचें नेसान म्हणजे बेंतीन आमकां दिवन आमच्या वर्दीची रक्षकी ती जाता आज आमी एन्स संरक्षणाचें संस्मरण करता तिच्या देण्या खातीर देवाक अर्घ दिता मोगाचे न्हू माये कार्मेल मायेचें नेसान न्हेसचें आमी सर्व कार्मेल मायेचे भुरगीं जाता हे एक वर्ते आपोवणें मोरी आमचे मायेचे आदर्श सारके समजून तिचे देखीन देवाचें उतर उर्बेन जियोंक जायची कृपा ह्या संभ्रामीक बलिदाना वरवीं देव लागीं मागया आतां आमी सर उबे रावून प्रवेश गीत गावया जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांक उपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसयता दया माया तुझी नियता पातकीची नी बोगस म्हण माता आदार करपा बेसांव आशेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांक उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी वर्त्या दाबाजान आणि संतोषान
कार्मेल मायेचो संभ्रम आमी संभ्रमता. आयच्या दिसा मोरयेमायाच्या देखीन जी येवया आमी उर्बेन म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. मोरी माय सदांच देवाचें येवजण आपल्या जिवितांत संपूर्ण करूंक पेल्याच्या सेवेंत आनी तशेंच गरजेंत पावोवंक उर्बेन आनी संतोशान मुखार सरली. तिचीच देख घेवन आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो, कुटुंबाच्या जिवितांत जावंक पुरो आनी समाजांत जावंक पुरो एकामेकाच्या बऱ्यापण वसत वावरूंक आनी तशेंच देवाचें येवजण आमच्या जिवितांत संपूर्ण करूंक कृपा आनी बोळ मागया. ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत सुकल्याव देखून देवाचें येवजण मानून घेवंक आनी पेल्याचो मोग करून सेवा करून कुटुंबा जिवितांत बरेपण हाडच्याक वावरूंक नांव देखून देवा लागचें बोगसणें मागून हें मिसाचें बलिदान फोव ते बरी भेटोवच्याक आमचीं काळजां आतां आमी आयतीं करया. पातकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. Sumia kakutka. Mahima Deva Utsari Ani Shanti Dacha ista samsari Sarvesvara Deva Sargi Charaya Sarvaveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. Itya povitratmya sangati Deva Bapache mahime Jesu Christa Eklas tu povit
एकलाच तू ईश्वर, एकलाच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थोया. बेंतीन नेसची आमी सगळीं मोरयेच्या खालतेपणाची नेसन नेसोंक आनी तिचे बरी सेवा करूंक जाय अशी कृपा मागून प्रार्थोया. सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वोड तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे बागेव धांवकार मोरयेच्या मानाक समर्पीत केल्ली जाय जय म्हूण तुवें खुशी वेली. आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मारिफात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय आमकां व्हरून पावय. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर सश्टांक सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकांक म्हळें, वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब खूब आनी काळें जालें, वारें व्हडलें आनी दारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेभिरांत असलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. मोग आनी विश्वासी पोन एकामेका पेडटात. नीत आनी शांती एकामेका रावन धरतात. विश्वासी पोन भुमींतले उपसतले. नितीवोन पोन सरकार ताव नदर घालतले.
तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर सांग पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो नेमलेलो काळ भरतीत आसत देवान आपल्या पुताक धाडलो एके स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियम शास्त्राकाल आशिल्ल्या सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्राकाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बागार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजांचो वारेस्तारी तूं जालोय देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार ऐकून ते पाळतात ते खरेंच सुभागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हेणे जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लेओफसाची पोतीन मोरी आनी मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेक उबी आसली आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसांक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कार्मेल मायेच्या दाबाजेक फेस्ताक हजर जाल्ली आमी आज मोरये मायेच्या देखीन जी येवया आमी उर्बेन म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करता अशें आसतना मोरये मायेची देख कित्याक म्हणून आमी समजोवचें गरजेचें पोप पाऊल VI पोप पाऊल अशें म्हणटा आपल्या एक्झॉर्टेशन ऑन डिवोशन टू मेरी नंबर 39 तो अशें म्हणटा मोरयेक बागार जेजूची ती आवय जाली म्हणून
तिका आदर्श म्हणून आमकां दिवंक ना. ह्या ती जुदेवांच्या त्या कुळयेन जल्मून विसलेल्या पोरजेची एक स्त्री देखून तिका आदर्श म्हणून दिवंक ना. बागार तिने आपल्या जिवितांत संपूर्णपणी आणि जबाबदारी घेवन देवाचें योजन परिपूर्ण केलें म्हणून. संपूर्णपणी आणि जबाबदारी घेवन देवाचें योजन परिपूर्ण केलें आपल्या जिवितांत देखून तिका आदर्श देखीवंत मनीस म्हणून इगर्ज माता आमकां आवय कशें दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सुरविल्ल्या कार्मेलितांक थंयसर क्रुसेडर्स म्हळ्यार युरोपांतान मामेलेक्स हांचे तावन पाटी घेवचे बसत, इस्रायल असो तो पवित्र जागो पाटी घेवचे बसत आयिल्ल्यांक थंयसर रावया म्हूण जालें. वातावरण बरें आसलें, सगळें आसलें, करचें कितें अशें करचें कितें म्हणून चिंतून आसतना ते एलिया प्रवादीची आनी एलिशा प्रवादीची देख घेतात. आनी एलिया प्रवादी संपूर्ण उर्बेन बरोवन आय एम जेलस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड म्हणटा तो थंयसर. आनी संपूर्ण देवाच्या महिमे खातीर हांव उर्बेवंत आसा म्हणटा तो. आनी तीच उर्बा घेवन जियोवंक प्रयत्न करतना आनी एलिया प्रवादीचे थोडे शीस थंयसर तांकां पळोवन ते बायबल वाचून देवाचें उतर नियाळन त्या प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न करतले. तांची देख घेवन देवाचें उतर वाचतना तांकां देवाच्या उतरांत परफेक्ट मॉडल म्हणून सांपडली मोरी. थंयसर आमी लुकास एवांजेल वाचल्यार आमकां अपुर्बायेन कळटा मोरयेच्या जिविता विशयांत थोडेंच आसा, पूण अपुर्बायेचें जिवीत तिचें आमकां दिसून येता. पयल्यान पयलें आमी लुकास एवांजेल थंयसर पळयतना लुकाच्या एवांजेलांत अध्याय 2:19 अशें आमकां थंयसर मेळटा. गवळ्यांचो नामान आयकल्या उपरांत मोरयेन कितें केलें, सक्कड अजाप जालें, पूण मोरी सगळें काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयताली म्हणून थंयसर बरयलां. मेडिटेशन, ध्यान करताली, देवाचें योजन कितें जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत, असलो नामान म्हज्या भुरग्याक मेळटना म्हणून ती चिंतूंक पडली. आनी तिणें संपूर्ण तरान तें देवाचें उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरलें आनी नियाळ कर्ण देवाचें योजन कितें म्हणून ती चिंतूंक पडली. दुसऱ्यान मोगाच्या भयणो आमी लुकास एवांजेल आयकता अध्याय 2:51 बडव्याचो नामान थंयसर आमी पळयता. आनी सिमियोन थंयसर जेजूक देवळांत समर्पिल्ल्या वेळार थंयसर सिमियोन आनी अण्णा दोगांय येतात आनी प्रवाद करतात. प्रवाद केल्या उपरांत मोरयेक कितें करचें म्हूण कळोंक ना. एक तलवार, एक बालो कशें फापसिता तशें तुजें काळीज ह्या पुता वरवीं फापसतलें म्हणून सांगतना थंयसर पुता वरवीं न्हय पूण पुता खातीर तुजें काळीज फापसतलें म्हणटना थंयसर तिका कितें करचें कितें सांगचें कळोंक ना. तिणें तें सगळें काळजांत जागोवन दवरलें म्हणून देवाचें उतर सांगता. लुकास एवांजेल आवस्वर 2:51. ताच्या की पयलें आमी पळयल्यार एक ल्हान स्त्री जावन 16 या 17 वर्सांची स्त्री जावन गाब्रियल बडवो तिका भेटतना ती एकच फावटी शर्मेली म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. संपूर्ण तरान ती शर्मेली आनी हो नामान कसलो गाब्रियल बडव्याचो म्हणून ती चिंतूंक पडली म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. आनी असल्या वेळार केदळा गाब्रियल बडवो तिका समजयता देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. ती संपूर्ण तरान देवाच्या योजनाक खालतीमान घालता आनी देवाचें योजन स्विकार करता. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें योजन स्विकार करूंक आनी हेरांचो मान नामान स्विकार करूंक खालतेपणी जियोवंक मोरी शिकयता. आनी तिची देख घेवन आमचे सुरविले कार्मेलीत वर्दीचे मोटवाशी जियोवंक प्रयत्न करतात आनी लागशिल्ल्यान जेजूची सेवा करूंक प्रयत्न करतात.
आमची सुरविली रेग्र तुम्ही वाचल्यार थंयसर सुरवातेक आमी आयकता कसलो उद्देश दवरून कार्मेल दोंगरार हे लायक सांगाता मेळ्ळे म्हणून. थंयसर जेरुसलेमाचो पात्रियार्क सान आल्बर्ट रूल दिवच्या पयलें अशें सांगता, आपापल्या बेसा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक निश्ठवंत जावन जियोवंक नितळ काळजान आनी विश्वासीपणान आमच्या मेस्त्रीची सेवा करूंक अखंड आनी तीर रावचे म्हूण हो तुमचो दिश्टाव मोतीन दवरून, म्हळ्यार तुमची खुशी देखून हो दिश्टाव मोतीन दवरून तुमच्या जिविताक गरजेची रूल तुम्ही मागोवंक आयल्यात. तुमच्या जिविताक तुम्ही जशें आशेतात तशें जियोवच्याक संपूर्णपणी आनी विश्वासीपणी जेजूची आमच्या मेस्त्रीची सेवा करूंक तुम्ही आशेतात देखून हांव तुमकां रूल दिता. त्या देखून तो सांगता, मोरये मायेक तुमी एक चापल बांदा, कित्याक ती जावन आसा संपूर्णपणी विश्वासीपणी जियेल्ली व्यक्ती. ती जावन आसा तुमकां आदर्श. त्या देखून तिका एक कोपेल बांदून ताच्या भोंवतणी तुमची कुडां बांदून वेळ मेळटना तुमी तुमचें काम करचें आनी तुमी कितेंच काम नासल्यार येवन त्या चापलांत देवा मुखार संपूर्ण मागचें. त्या देखून कळनासतना देवा हुजीर रावून देवाचें उतर नियाळ करचें, ध्यान करचें जावंक पावलें कार्मेलितांचो ध्येय मोरये भाशेन. आनी मुखार आमी वाचता मोरयेचो आनी एक बरो गूण म्हळ्यार ती देवाची आवय जाली म्हणून अहंकारान बरोवंक ना, भागार तिणें एलिझाबेथच्या विशांत नियाळ करूंक चिंतलें. तरणाट्या स्त्रियेक तर प्राचूत जावंक इतले कश्ट जातात तर उतरप्रायेक पावुल्ल्या म्हज्या मावशे भयणीक कितें जातलें तर हांवें घरा रावचें सोमांगी ना. त्या देखून ती देवाचें उतर सांगता आमकां, जुदाच्या त्या दोंगराळ प्रदेशाक दावे गेली म्हणून, म्हळ्यार उर्बेन आनी संतोशान हांवें तिची सेवा करी जाय, हांवें तिच्या आदाराक पावो जाय म्हणल्या संतोशान ती थंयसर गेली. आनी अशें हेरांचो हुस्को दाखोवंक, हेरां खातीर नियाळ करन तांणी विचारच्या पयलें म्हाका इल्ली कुमक कर म्हणच्या पयलें तांची गरज समजून कुमक करूंक आमकां ती शिकयता आनी देख दिता. तीच देख घेवन समुदायांत कार्मेलीत भाव एकामेकाच्या बऱ्यापणाक वावरूंक शिकले आनी बरें चिंतूंक बरें करूंक तांकां धैर्य मेळ्ळें. मोगाच्या भाव भयणो, हांव एका गांवांत थोडे वर्सां आसतना थंयसर हांवें थोड्यो बऱ्यो संगती, वायट संगती आसात, तांचे मदें झगडेंय आसा जाग्या खातीर, भावो भयणीक वांटोय दिनात, तें सगळें आसतना ताचे मदें बरे गूण पळया. जावंक पुरो आमचे मदें झगडें जालां, पूण घरांत एक मरण जालें जाल्यार एका घरांत म्हजो दुस्मान म्हजे कडेन उलयना, तरी वाड्यांत निर्धार घेतिल्ले प्रमाणे हर एका दिसा 40 दीस मरण जाल्ल्या घरांत थंयसर रांदिनातले, भागार वाड्याच्यांनी हर एक दीस जेवण हाडून दी जाय. आनी 15 दीस त्या घरा तांकां एकसुरें सोडूंक ना, भेट दिवनूच आसा जाय. तिसरें, एक पटी हांवें पळयलें आस्पत्रेंत एक स्त्री उण्यार उणें 9 लाख रुपये खर्च जाले तिका, आनी त्या मनशा कडेन कितेंच ना, पूण सगळ्या गांवान पयशे सांगाता घालून दिले. आनी एकाच मनशान, म्हाका वळख आसच्या मनशान उण्यार उणें 4-5 लाख रुपये दिले. हांवें ताचे कडेन विचारलें, तूं इतले पयशे दिताय, तुका पाटी मेळटात गी? ना ना, म्हाका पाटी मेळना ते, पूण आमी एकामेकाक कुमक करूंक आसा म्हणलो तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, साबारपटी आमचें चिंतप जावन आसा, म्हाका पाटी मेळटात गी, बरें जायत गी, म्हाका तो खरी उपकार आटयत गी, म्हाका थँक्यू म्हणत गी अशें. पूण मोरी तें सगळें आशें घुसचू ना, हांवें बरें करी जाय. ह्याच उद्देशान ती एलिझाबेथीची भेट करूंक गेली. आनी दुसऱ्यान थंयसर पळया, जुवांवसो वाजेल काना शाराच्या त्या लग्नांत, तिचो उद्देश इतलोच, तांचे लागीं वायन ना, कितें करचें तिका कळीत ना, जेजूक कळीत आसा म्हणून तिका बरवसो आसलो. त्या देखून ती सेवकांक सांगता, तो कितें सांगता तें करा.
जेजूक सगळें साध्य आसा म्हणून तिका कळीत आसलें. त्या देखून ती सांगता तो कितें सांगता तें करा. आनी थंयसर वाईन म्हळ्यार संतोष, काजार असो संतोष नातुल्लो. काजारी जिवितांत साबारपटी संतोष आसनातल्या वेळार मोरयेक आमी भेट जाय, मोरयेलाग आमी माग जाय. आनी आज आमी बेंतिनीचें फेस्ती आचरण करता आनी आमच्या कार्मेलितांनी मोरयेचो आदार सोदलो. त्या देखून 1242 थंयसर 6th क्रुसेड मुक्दोताना परत्याक इस्रायलाचो तो पवित्र जागो मॅमेल्युक्स हांच्या हाताक गेलो. आनी तांचो राय इतलो क्रूरी आसलो की ताणें सगळ्यांक दंडायलें. क्रिस्तवांक दंडायलें मात्र न्ही, कोण थंयसर रावंक आशिल्ले तांकां सगळ्यांक 1254 म्हणसर म्हणटात आसल्ल्यांक सगळ्यांक जुसे मारल्ले. आनी 6 जण उरिल्ले तांकां लुईस 6th फ्रांसोचो राय फाटी व्हरून येता तांकां. आनी अशें इस्रायलांत सुरू जाल्लें कार्मेलितांची वोर्द वांटे फांटे जाता. थोडे तांच्या गांवाक गेले, थोडे फ्रांसाक गेले. म्हजे कडेन हांगासर थोडे दाखले आसात. पळोवंक गेल्यार 1242 1235 पायरे दे कॉर्बे हो एक धार्मीक जावन आसलो. आनी ताचे सांगाती ड्युची ऑफ हेनॉथ म्हळ्यार आतां वालेन्सिया म्हणटात त्या जाग्याक थंयसर वचून सेटल जाले. थोडे 1242 आनी थोडे इंग्लंडाक वचून आयल्सफोर्ड आतां केंट म्हणटात त्या जाग्यार सेटल जाले. 1244 मार्सेल्ले म्हणल्या जाग्यार फ्रांसाचो हो एक जागो हांगासर वचून सेटल जाले. 1254 पॅरीश फ्रांसांत थोडे ते फ्रांसाच्या रायान व्हेल्ले ते फ्रांसाच्या पॅरिशांत सेटल जाले सिटी. आनी अशें कार्मेलितांचें तो समस्तो वांटे फांटे जावन त्या दाळा आतां आसले बरे फोना नात, सांगात आपोवया म्हळ्यार जायना, बारीच कश्ट. अशें आसतना तशें सेटल जाल्ल्या वेळार थंयसर इगर्ज माते तावणी तांकां बरो प्रोत्साव मेळोवना. एक कालें करतात, भितर बसून मागणें मात्र करतात, वरेसांव मात्र करतात. हांचे जावन कांय उपकार ना आमकां म्हणून थंयसर कोणेय प्रोत्साव दिवना. आनी ह्या वेळार कठीण कश्टांच्या वेळार कितें करचें म्हूण कळोवंक ना. 1251 सायमन स्टॉक थंयसर आमचो जनरल जावन कार्मेलितांचो जनरल जावन विसोन येता. आयल्सफोर्ड म्हणल्या जाग्यार इंग्लंडांत थंयसर महासभा जाता आनी त्या महासभेंत तो थंयसर जनरल म्हणून विसोन येता आसतना ती आमच्या मोटवेस्यांची कार्मेलितांची गत पळोवन तो एकदम भिरांतीन भरता. आसरो जावंक पावली मोरी मात्र. त्या वेळार दिंबेन दिसान रात मोरये लागीं मागतना जुलयच्या 16 तारखेक मोरी दिश्टीक पडोवन हिस्स बेंतीन निशाणी तुज्या हक्काची, निशाणी तुज्या अधिकाराची, निशाणी तुज्या रक्षणाची म्हणून ती दिता. आमी प्रस्तावनांत आयकले आपुरबायेन ती उतरां. म्हज्या पुता घे ही तुज्या वडदीची नेसण म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो आनी 11चें वाक्य थंयसर आमी आयकता त्या बेंतीनी विशयांत. जो कोण ही बेंतीन नेसोन मरोन पावता ताका येमकोणाच्या उजांतलें हांव राखतली म्हणून देव राखतलो म्हळ्यार. आनी ही हांवें उपकार मागोवन घेतल्यात तुमचे पासत म्हणून मोरी बासयता. त्या देखून ती तो मोरी असो एक सपूत जावन आसा. त्या देखून बेंतीन म्हणटना आमी तें अजाप न्हय, बेंतीन घाल्ले कुडले सगळें बदलो ना, ती जावन आसा मोरयेच्या आदाराची निशाणी, कश्ट आकांता वेळार बाचावेची निशाणी. सपूत मोरयेचो तिच्या विशिश्ट रक्षणेचो जावन आसा. आनी एक नेसण खालतीपणाची, सेवेची, मोरयेच्या शेगुणाची. तर आमी आज कार्मेल मायेक मान करून तिची नेसण नेसता म्हणटना तिचे थोडे गूण आमी शिक जाय. पयलो गूण जावन आसा देवाच्या कुशेक खालती मान घालचो
आणि संपूर्णपणे जबाबदारी घेवन आपले जिवीत आपल्या आपल्या बेसा प्रमाणे जियेवचे. दुसरें जावन आसा तिची सेवा, तिचो हुस्को. ही नेसन सेवेची, ही नेसन दुसऱ्यांच्या हुस्क्याची आमी नेसची. तिसऱ्यान कश्ट आकांत वेळार धैर्याची निशाणी जावन आसा. कश्ट आकांत मोरयेच्या जिवितान पळया. जेजू जल्मल्ले तावन जेजू कुर्सार मरता म्हणसर आनी ताच्या उपरांती कठीण कश्ट तिका आयले. जेजू जल्मून थोड्याच दिसांनी हेरोद राय जेजूक मारूंक मुखार सरतना इजिप्ताक पलायन करचें पडलें. इजिप्तान फाटी येतना तांच्याच गांवाक वचोन आसतना गालिलयांत वचोन रावचें पडलें. मोगाच्या भयणो अशें मस्त कश्टा मदें कुर्साच्या वाट्या वेळार ती संपूर्णपणे जेजूचो पाटलाव करता. आनी कुर्सामळी आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें, कुर्सामळी ती रावण आसतना आमकां सोमेस्तांक ती मायेक ओपसिता आनी मायेक आमकां ओपसिता. तर आतां ती माय आमची, त्या मायेक आमी घे जाय. तिची नेसन आमी नेस जाय, तिची देख आमी घे जाय. जर आमी त्या मायाचो आदार मागता तर आमी तिचे बरी जावंक प्रयत्न करी जाय. तांकां मात्र जातेली मोरयेची बेंतीन, मोरयेची नेसन राक्षण्याची तांकां मात्र जातेली मोरयेची बेंतीन आदाराची, मोगाची, सेवेची. आनी अशें आमकां जावंक पडटली बाचावी येमकोंडाच्या उज्याची. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ त्रायक देवा थंय उसारया. एकच देवाक सत म्हणटा, सर्वदिकार बापतो सर्वांनी प्रितमेसो दिसत्यानी ना दिसता सर्व वस्तू सरसार आनी एका सौम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उपसारलो बरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसोंग ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे चडवणे बसत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाता काल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, सोमी आनी जीव दत्तारतो. बापा आनी पुता तावन उपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापले सभेक सत म्हणटा. पत्काच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्रस्थान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरयेची नेसन नेसोंक जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तशेंच देवाचें येवजन संपूर्ण मानून घेवंक आमकां देवाची कृपा जाय. आमची मागणी देवा मुखार उबारन ही कृपा आतां आमी मागया. जवाब. कार्मेल माये मुखांत बापा आमचे मागणे आयक. कार्मेल माये मुखांत बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस सर्व बिस्पांक, याजक आनी धार्मीक भावा भयणीक गरजची भलायकी, जाणवाय आनी कलतेपण लाभय म्हूण मागता. कार्मेल माये मुखांत बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी कार्मेलीत धार्मीक भावा भयणी पासत. दयाळा बापा, मागता आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन
ध्यान आनी वरेसवांद्वारी आख्ख्या संवसारांत वावर कर नासच्या कार्मेलीत भावां भयणी पासत तांणी सदांच कार्मेल मायेचें बागेवंतपण निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणयेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता कार्मेल माये मुखार बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी सेक्युलर कार्मेलीत तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां पासत मोगाळा बापा सेक्युलर कार्मेलीत तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मरिफात कार्मेल मायेचे भक्तीपण तांच्या कुटुंबांत जियोवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता कार्मेल माये मुखार बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी आमच्या दानी इन हिताच्यांक बसत कणवळ्या बापा मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सर्व दानी आनी हितचिंतका पासत विविध रितींनी सेवा दिवच्या आनी कुमक करच्या सर्वां पासत सांगाताच हांगार हजर आशिल्ल्या सर्वां पासत तांणी सर्वांनी बेंतिनेची महत्व समजोवन तांकां कार्मेल माये लागीं आसो मोग आनी अभिमान बेंतीन घालच्या मुखांत प्रसारूंक आनी तिचे शेगून तांच्या जिवितांत जियोवन आत्मीक गटाय जोडच्याक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता कार्मेल माये मुखार बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी देवादीन जाल्ल्या कार्मेलीत भावां भयणी पासत मोगाळा बापा कार्मेलीत वोट्टांत सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पसारन आतां तुज्या राजांत सस्नीक जिविताचें इनाम जोडूंक आयिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणींक तांणी आशिल्लें सस्नीक जिविताचें सूख फावो कर तशेंच तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें जिवीत जियोवच्याक फावो कर म्हूण मागता कार्मेल माये मुखार बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक आनी खासगी गरजां बसत ह्या वेळार मागया. दयाळा बापा ही आमची कालती मागणी कार्मेल माया मुखांत आमी तुजे समोर दवरता. आमकां दिसान दीस तुजें येवजण स्विकार करूंक आनी आमच्या अंतस्करणांनी तुजें उतर बाळगून दवरूंक कृपा आनी बोळ लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Solo Arpita E Bapa Unya Vaina Sangi Bapa Samarpita Amka Suka Ge Bapa Kani Kamchi Mogan tuka Aspetumci Kirkordari Mogan dimci Dayin Bapa Tusi karka म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या लेक सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र बापा बागेवंत हांवकार मरयेचे सोसाय असो उगडास काडून भक्तीन ह्यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय बागेवंत हांव कारमरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या कर्णांनी तिणें तें पाळलें. धर्मदूता संगी मागण्यांत ती तीर रावली आनी आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या भावण्याचेर तिका आसो आवय सारको मोगासो जतनेसो हुस्को केदींच उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवेसाचो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशेन आमच्या यात्रेक पळयनार चमकतना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbarasu, सर्वेस्पर तू, सर्गानी सोमसा, बरला तुझ्या वैभवा, उन सर्गीन तुका जय जय जय, उन सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उन सर्गीन तुका जय जय जय, उन सर्गीन तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतासो गट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आमी अद्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. एक घडी बरो फाटल्या दिसांनी अंतरलेल्या बेंगलोरचो आर्चबिशप एमेरिटस आल्फोन्स मतायस हाचे पासत मागया. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. मरियमेच्या देखीन देवाक आमकांच समर्पूंक जाय अशी कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू मोरयेचो पूत. ताचो संपूर्ण तरान मोरयेन पाटलाव केलो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बेदरेचे पाप म्हाका फळना, पूण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Civine Mokta Sapuro Samya Mokta Sapuro Ishle Gunjil de Lolo Mokta Sapuro Boy Akasoro Samya Boy Akasoro Mokal San Peto Nasut Sasan Pasut Uro Jesu Mosarai Anitos Mocindais Ani makana kai une Jesu moje kan ani tos mocentra Jina haka civine Mokta Sapuro Samya Mokta Sapuro Ishle Gunjil de Lolo Mokta Sakaro Boy Akasoro Samya Boy Akasoro Mokal Sante Don Asut Sasan Pasuturo प्रार्थोया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी आणि रक्तावरवी आमकां पोषण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगेव धांवकार मरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासीपणी तिचे देखीसो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दे. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. दय करून बसा. भोवननी बडिनो, कार्मेल सायबणीची परब मंगळारा दीस येता जाल्यार तुमकां भक्तिकांक ह्या परबेंत भाग घेवचे खातीर ही परब आज आमी हांगासर संभ्रमता. आयचें पयलें मिसाचें बलिदान मनदेक बाब जॉन पिंटो हांणी संभ्रमलां. तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मात्र न्ही, कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक आमी मागता. तुमकां कार्मेलितांचेर व्हड अभिमान आनी मोग आसा म्हणून तुमच्या करण्यांनी, तुमच्या उतरांनी आनी तुमी हांगासर जावच्या हर एका भक्तीक कार्यांनी दाखोवच्या हाजरे मुखांतर आमकां कळटा. जायते फावटी आमी सांगते आसा, तुमची भक्त तुमी हांगासर येवचें आनी हांगाच्या कार्यक्रमांनी भाग घेवचेंच आमकां व्हड एक प्रेरण. आमची धार्मीक जिणी बऱ्यान जिवंक तुमी व्हड प्रेरण जावन आसात. दुसऱ्यान तुमी हांगासर येतात मात्र न्ही, आमचे खातीर मागतात. त्याग सॅक्रिफायस करून तुमची काणीक आमकां आमच्या मिसां वावरांत, आमच्या ब्रदर्सांच्या तरबेतींत मात्र न्ही दुसऱ्या गांवांनी करच्या मिसां वावरांतय व्हरतो पात्र तुमचो आसा. त्या देखून ही तुमची मोग
हो तुमचो मोग तुमचो त्याग आमी मानून घेता आनी आयच्या दिसा उक्त्यान तो आमी वाकणता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एका दिसा 2 पोटी आमी सर्व आमच्या बेनिफॅक्टरांचो उदार दानीचो उडास काडटा आनी तुमचे पासत मागता. तुमी आमचे पासत मागा प्रत्येक जावन आमची कर्मेलीत वोड आनी मुखारसून व्हरच्याक बरे उर्बेवंत ब्रदर्स मेळचे खातीर दिसान दीस हांचो संख उणो जातना खंडी जावन देवपणाची आमकां गरज आसा आनी असले उर्बेवंत तरणाटे आमकां मेळचे पासत तुमी मागचे. परत्यान एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त हांव मागतां. न्हय मात्र हांगासर आसच्यांक म्हाका ऑनलायनीर ह्या मिसांत भाग घेतल्यांक. कालच्या दिसा एकली स्त्री म्हाका फोन करून म्हणाली फादर हांव पिडे वरवीं म्हाका मिसाक येवंक जाते ना, हांव बेड्डार आसा. पूण हर एका दिसा प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांवें ऑनलायनीर ह्या मिसांत भाग घेतलो. नोवेनाचे विशय हांव याजक सांगाता नियाळ्ळे आनी तिचो एक प्रत्येक इरादो आसलो की तिच्या सैरे मदल्या एकल्याक एक सैरीक मेळचे पासत. प्राय उतरलेली आनी सैरिके पासत जायत्या वर्सांत हांव ती मागताली आनी हे नोवेन धरिल्ल्या दिसांत हांव दिसा दिसत त्या स्त्रियेक एक बरी सैरीक मेळ्ळी आनी कार्मेल मायेक अर्गा म्हणून ती काल आमचे लागीं म्हणाली. असली जायतीं आजापां मोरी न्हय मात्र तिच्या बगार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत करते आसा. असल्या मायेक आमी जोडलेली निजाकी बागी. आतां फेस्ताचें आनी एक मीस 7:30 वरार आसा आनी उपरांत 10 बजेक मीस सांजेच्या 6 वरार आसा. तुमकां जे कोण ह्या मिसांत भाग घेवना परबेंत भाग घेवंक मोन आसा तांकां ही खबर तिळसिया 7:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. आतां मिसाचें बेसांव आसा तें जावच्या पयलें बेंतिनेचेर आशिर्वाद आसा. बेंतिनेचेर आशिर्वाद जावन मिसाचें निमाणें बेसांव जाल्ले उपरांत अकरेचें गीत गायतना आमी बेंतीन वाणतेल्या तुमी कुमगाराक आयिल्ले भशेन सालान येवचें आनी उपरांत बेंतीन घेवन पाटी वयचें. परतेन एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता. मोरयेची ससाय तुमचेर आसो म्हूण मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नानांत पुनर्जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आनी पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायाच्या ह्या दाबाच्या दिसा तिणें तिचे सांगातपण तशें आदाराची कुणाक कशी दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर. जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन न्हेसता ताका कार्मेल मायाची ससाय मेळो. तिचे विणातीन खोट्या दुस्मनांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत ती कुरपेन तीर रावो. बेंतीन न्हेसचे सांगाता तांचे जिवीत मरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेले जावं आनी अशें संवसारी पयन आखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप बगूंक तूं आमकां फोव कर. हे आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादा पासत मान बागयात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विंचून काडली तो तुमकां तिची भुरगीं करो. आमेन. देवपूत मरयेतावन जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कुरपेन बरो. आमेन. सोमिया जो कोण भक्तीन कार्मेल मायाची नेसन नेसला तो तिच्या सेगणोचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात बगूंक पावोवन दी. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सगळे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Carmel dongra sobce saibini asam suman tuka magni amchi gen varge sarga zondi ashirvada jine balva sartana upton bartana e amcha adara Când bezarai dostana, urbam ciniltana, Jesuk dain sangi kuta, Kushita chikorung diada. Carmel dongra sobci saibini, asam somantuka. Magni amchi gen varge sarga zondi ashirvada. Mogal puta soven amka Maria ashirvad dev amka. Begin gustacie kruin yaram kamche dev amcha dusmanantle Bapace putace ne păitat mece nave. Amen.